प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आमचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाची 14वी चीट 13 ते 21 पर्यंत. आनी काल आमी 14वी चीट वाचल्या आनी आमी पळयलां वोड 1 ते 12 पर्यंत कितें घडटा. जोआन बातिस्ताक हेरोद पादशाय जेशी मारता आनी आतां जेजूक ही खबर मेवता की ताजो बापूल भाव मेला म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेजून जोआन बातिस्ता वयर कितें म्हणलेलें तो म्हणूंक लागलो की जोआन बातिस्ट जावन आसा एकदम व्हड प्रवादी. कित्याक ताणें सगळें बरें करून दवरलें जेजूच्या कामा पासत. तो जेजू आपली शिकोवण कॉमेस करच्या पयलीं जोआन बातिस्ट आख्ख्या इस्रायली पोरजेक देवाचें उतर दिवन तांकां सगळें तांचें मन बदलून तांचें काळीज बदलून ताणें तांकां तयार केल्लें जेजूच्या कामा पासत, जेजूच्या परगणणे पासत. आनी भाव भयणीनो, आतां जोआन बातिस्ताचें मरण जाता आनी जेजूक ही खबर मेवता. आनी जेजूक खबर मेवतकूच कितें जाता, जेजू एकदम दुखी जाता. ताजो बापूल भाव तो, ताणें इतलें बरें केल्लें जेजू पासत. आनी जेन्ना जेजू इतलो दुखी आसता कितें करता जेजू, एका जाग्यार वचून तो शांतपणी बसना. तो त्या जाग्यार वचून मातसो पयस वता. पूण जेन्ना तो पयस वता थंयसर पळयता की लोक ताच्या फाटल्यान येता. लोक नको की जेजू कितें भोगता तें, पूण जेजू पळयता की लोक ताचे कडेन वजारांनी येता. आनी जेन्ना जेजू तांकां पळयता जेजूक दया येता, जेजूक काकूट येता लोकांची. आनी तो आख्खो दिसभर तांकां शिकोवण दिता, तांकां पेकोवणी करता, बऱ्यो सगळ्यो मिलाग्री करता. आनी तेज्या उपरांत दीस जाल्या उपरांत तो लोक एका जाग्यार आहा आनी तो लोक आपल्या घरा कडसून खूब पयस आहा. आनी तांकां आतां भूक लागल्या, तांकां ताण लागल्या आख्खो दिसभर जेजूची शिकोवण आयकोन आनी सगळ्यो मिलाग्री जावन. आतां जेजू कितें करता, जेजू आपल्या शिसांक सांगता. पूण शिसांक सांगचे पयलीं आमी एक आमच्या मनान धरूंक जाय. जेन्ना जेजूक ही दुखी खबर मेवता आपल्या बापूल भावाची मरण जालां म्हणून, तो कितें करता, तो फकत उदास बसना. सगळ्या लोकांक म्हणटा म्हाका आतां एकदम दूख भोगल्या, आतां तुमी सगळीं म्हाका सोडात, म्हाका मातसो दुखी, म्हाका रडोंक जाय, म्हाका रावंक जाय एकटोच. ना, जेजू पळयता की लोकांची गरज कितें ती. आनी भाव भयणीनो, आमकांय गरज केन्ना आमची घरचीं कोण मोत्ता, आमची पांय माय, आमची जी मोगाळ हात घरांची मोत्ता, आमी कितें करता, दीस रातभर रडोन 1 म्हयनो 2 म्हयने 1 वर्सभर आमी कांय करना. आमी तितलेंच चिंता, आरे बाबा आमची घरची मेलीन हें करून. पूण जेजू त्याच दिसा जेन्ना ती बरी खबर, वायट खबर मेवता ताका आपल्या बापूल भावाचें मरण जालां म्हणून, तो वय दुखी आहा पूण तें सगळें सोडिना. तो वेता आनी दुसऱ्यांचें काम करता, दुसऱ्यांक शिकोवण दिता आनी दुसऱ्यांची मिलाग्री करून तांकां पेकोवणी दिता. आनी तशेंच आमकां भाव भयणीनो गरज आमकां की सगल्यांक आमची जेन्ना आमचे भितर अहें करें मरण जातकूच वा कितें वायट खबर मेवतकूच आमचें चिंतून आमचें सोडून दुसऱ्यांक पावपाचें काम आमी करूंक जाय. दुसरें, आतां जेजून ती शिकोवण दिली आख्खो दिसभर. आनी जेन्ना तो शिसांक सांगता तुमीच वचून तांकां कितें जेवण दिया, कितें म्हणटा जेजू सडाई वडीन, तांणी खंयचरूच वयची गरज ना. तांकां खावपाक जेवपाक तुमीच दियात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ते शीस सगल्या लोकांक पळयतात ते कितें करतात, ते पळयतात आमी खंय हाका ह्या लोकांक जेवण दितले, आमचे कडेन इतले पयशे ना, आमचे कडेन इतलें जेवण ना. पूण जेजू फकत भावार्थ पळोवंक सोदतालो आपल्या शिसांचो. आनी त्या दिसा ते शीस भावार्थान नासले. कितें म्हणूंक लागलें जेजू, लोकांक घरा धाडा. आनी जेजून पळयलें की आपले शीस भावार्थान ना, लोकांची काकूट येता ताका दया येता लोकांची. आनी तो म्हणटा हांगा खंयसर कोणा कडेन कितें आहा, आनी थंयसर तांकां 5 उणें आनी 2 नुस्तें मेवता एका ल्हान भुरग्यांची. आनी जेजू मिलाग करता आनी सगल्या लोकांक
जेवण दिता मिलाप करून. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आयज आमी देवाचेर जेजूचेर भावार्थ दवरता, खरेंच आमी भावार्थ दवरता वय ना? जेजू कसलें आमच्या जिवितान बरें करूंक जाय जाल्यार भावार्थाची गरज. आनी जेन्ना आमकां जेजूच्या उतराचेर भावार्थ ताणें कितें बरयलां, ताणें कितें सांगलां, ताचे उतराची भावार्थ आसा, तेन्ना आमचे कडेन इल्लें आसत पूण तें इल्लें देवान मिलाप करून जायतें करूंक जाता. आनी भाव भयणीनो, गरज आयज आमकां जेन्ना ह्या शिवोर्तमानाचेर आमी नियाल करता, भावार्थाची गरज. त्या जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरून सगळें बरें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमकां तें घडोवन हाडपाक भावार्थाची गरज. आयज एकेरीत भाशेन आमी 2 वस्तू करुया. जेन्ना कोण आमची मोगाळ घरांतली भायर पडटा, वय दुखी जाता पूण आमकां गरज ना दुख्यान बसोन रावन, पूण आमी दुसऱ्यांक पावपाक, कित्याक आमी दुसऱ्यांचें पावतकूच आमचेंच दूख आहा तें आमी विसरतले आनी दुसऱ्यांक बरें करूंक पावतले. आनी दुसरें भावार्थाची गरज, कित्याक भावार्था वरवीं आमकां देवाचें सगळें बरें जें आमकां कमी आसा तें भरपूर जावन आमी दुसऱ्यांक पावता. आयज एकेरीत भाशेन आयतारा दीस आमी ह्या उतराचेर नियाल करुया आनी हें उतर पाळपाक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी थाराय करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.